काल आमचे गोयचे यूथ म्हापशा करासवाडा आणि कोलवाळे असो ट्राय घेतलो आणि काल 100 गायांक आम्ही बेल्ट घातले खंय तरी त्यांची सुरक्षा जावची म्हणून। आयज परत 25 यूथ भायर सरले आणि आम्ही मेर्शे जंक्शनाचेर गेले, हायवेचेर बायपास रोडार। थंय अंदाजे 100 गायांक आयज बेल्ट घातले आणि अशें दिसले की थंयसरले जे मालक आसले गायचे तांकां सुद्दां आमी सांगले की अशें रस्त्यार गायांक सोडू नका आणि तांकां सुद्दां बेल्ट दिले। खंय खंय त्या गांवांत दिसता मेर्शे तेंच्यांनी सुद्दां बरें सहकार्य केलें आणि 100 गायक आमकां घालपाक हे सहकार्य केलें। आणि त्योच गाय अशें रातच्यो 11-12 जाता तेन्ना त्यो हायवेचेर वयता आणि हायवेचेर ज्यो गाडयो फास्ट आसता त्यामुळे त्यो काळ्यो चडश्यो गाय आसा त्यो दिसना आणि एक्सिडेंट जाता। म्हणून आयज खंय तरी ते प्रिकॉशन घेवपाक बरें दिसलें की तेंच्यांनी सुद्दां आमकां सहकार्य केलें। हांव हांगासरले सीसी हांगासरले हांगासरली पंचायत एरिया प्लस पंचायतीक आनी म्युन्सिपालिटी एरियाक म्युन्सिपालिटीचे कमिटीक सुद्दां एक अपील करूंक सोदता की आमी आयज आमची यूथ आमची गोवा यूथ जे आसा तेंच्यांनी आयज आमी हो इनिशिएटीव घेतलेलो आहा। तुम्ही एक रेझोल्युशन घेवन आमी तुम्ही तुमचे एरियेन जे खंयसर गोटे आसा खंयसर खंय गोमाता आसा थंयसर तुम्ही असले बेल्ट तुम्ही तांकां प्रोवायड करपाचे आणि म्हाका दिसता तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट सुद्दां जर खंयसर म्हणजे तुम्ही पंचायत एरियेन की पंचायतीक खबर आसली की खंय खंय गोटे आसा ते तुम्ही ते गोट्याचे ओनरांक की आपोवन असले बेल्ट तांकां प्रोवायड करू शकता तुम्ही। म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान खंयसर तरी घेवन म्हणजे पंचायती कमिटीनी हेंच्यांनी प्लस देवस्थानच्या संस्थेनी तांकां एक अपील करता कित्याक की शेवटी गोमाता म्हणटा ती आमची देवा सारकीच आसा। सो तेंच्या रक्षणा खातीर तेंच्यांनी खंय तरी एक मातशी इनिशिएटीव घेवपाक